जिल्हा न्यायालयाच्या इमारती मुखार आशिल्ल्या मैदानात पार्किंगे खातीर सुवात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी करीत दक्षिण गोंय वकील संघटनेन एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजे सरकाराक निवेदन पत्र दिले। जिल्हा न्यायालयात सुमार 650 वकील काम करतात। योग्य अशी पार्किंगे खातीर सुवात नाशिल्ल्यान कांय वकील मेन रस्त्यार गाडयो पार्क करतात आणि ताका लागून सामान्य मनशांची गैरसोय निर्माण जाता। मजगती हे विशीं एसजीपीडीएच्या वांगड्या बसका घेवन तोडगो काडटले अशें एसजीपीडीएच्या अध्यक्षान सांगलें। We have come with a request letter that district courtaच्या opposite space आसा पळय थंय एक designated parking for the advocates and litigants दवरपाचें म्हणून। आतां पयलें आसता तुमच्या 4 रोड जंक्शना कडेन कोर्ट फंक्शनिंग कितलें आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शनिंग आसा, सायडीची बिल्डिंग जी आसा पळय कंज्युमर कोर्ट आसा, प्लस सकयल आमची सिव्हिल एंड क्रिमिनल कोर्ट बिल्डिंग चलता। सो खंयच आमकां एपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची इनसायड पार्किंग भायर खंय डेजिग्नेटेड पार्किंग ना फॉर एडवोकेट्स एंड लिटिगंट्स। तुमकां खबर आसतलें ऑल कोर्ट्स आर रनिंग। सकल्ली कोर्ट 8 कोर्ट्स आर फंक्शन, ह्या कोर्टान मोर देन 6 कोर्ट्स आर फंक्शन प्लस कंज्युमर कोर्ट, so so many courts are functioning. More than 300 to 400 cases are heard per day. So more than 100 to 200 people are entering all these premises. So parking is an issue, and this becomes a 4-road junction. So that is why we have requested the STPDA chairman to just allot the land which is just opposite it. It's a vacant land which is already acquired by SPDA. So ते कितें आसा, तांची कितें फॉर्मेलिटीज आसा पळय ती कंप्लीट करून घेवन तो डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया फॉर एडवोकेट्स एंड लिटिगंट्स म्हणून दिवपाचें म्हणटा। असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आनी तांचे वांगडी आयिल्ले आनी तांची एक मागणी आशिल्ली की जे कोर्ट आसा कोर्टा फुडें आमची पिढी आमचो जागो आसा पार्किंग स्पेस, सो तांकां थोडो जागो जाय आशिल्लो। म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की थंय ट्रॅफिक इतली जाम जाता आनी इन द मॉर्निंग हाफ आनी सेकंड हाफ जेन्ना लिटिगंट्स आनी एडवोकेट दोनूय एका बरोबर येतात तेन्ना त्या रस्त्यार पार्किंग जाता, थंय टर्न सारकी करपाक जागो नासता। सो तुमचो इल्लो जागो आमकां दिवचो म्हणून सो आमी तांकां हें केलां की आमी आमच्या ऑथॉरिटी मिटिंगेन आतां जावपा आसा तेन्ना तातूंत घालता आनी डिसिजन घेता।